नमस्कार. आज आम्ही थालीपीठ कशी करचे म्हण पळोवया. हाका तांदळा भाकरी बी म्हणतात. हे थालीपीठ करच्याक 1 कप शीत घेवका. हे शीत बरे करून मॅश करून घेवया. शीत मऊ उरल्यार स्पूनान नाजाल्यार हातानच ते मॅश जाता. शीत घट्ट अशी दिसल्यार मॅशर यूज करा, पण मिक्सरात मात वाटून घेनाकात. शीत बरे मॅश जाल की हातूंत एक सामान घालतेर वचा. सगळ्यात पयली अर्ध कप बारीक शिंदील कांदे घालका. अर्ध कप सोय जरा बारीकच कातून घेवका. 2 होड ग्रीन मिरसांग. तुमका तिखसण कशी जाय तशी मिरसांगेचे प्रमाण जास्त कमी करचे जाता. रुचीक मीठ. आणि थोडीशी साखर. आता मॅश केलेली शीत आणि बाकी सगळे सामान बरेकन मिक्स करून घेऊया. हाताने मिक्स केल्या ते समाकन मिक्स करचे जाता. आता हातून तांदळा पीठ घालून घेऊया. दीड कप तांदळा पीठ घालका. आणि थोडे उदक घालून हाची घट्ट पीठ घालून घेऊया. एकदम जास्त उदक घालच्या ना, थोडे कन घालका. थालीपीठा पीठ सुकी उरचे ना आणि खूप पातळ बी जावचे ना. भाकरी तव्यार थापच्याक इझी जावका त्या कन्सिस्टन्सी तुरका. इतली पीठ कालोवच्याक आम्ही 1 कप उदक यूज केला. हातान उंडी करचे जावचे जाय तितले ते पीठ दाट उरका. तवो बरो कन हुन कन घेवका. हुन जाल की थोडेशी उदकान तवो पुसून घेवका. तव्याक भाकरी चिकटूचे ना म्हण वयल्यान थोडीशी लोणी लावून घेऊया. हात उदकात बुडोवन पिठाची एक होड गुळी काढून घेवका. थालीपीठ होड करका जाल्यार जास्त पीठ काढका. लहान थालीपीठ पुरो जाल्यार थोडीशी कमी पीठ घेतल्या जाता. गॅसा फ्लेम लोच दवरका आणि हाताक थोडे उदक लावून भाकरी थापून घेवका. तव्यावर डायरेक्ट भाकरी थापच्याक त्रास जात जाल्यार बटर पेपर नाजाल्यार केळी पान यूज केला जाता. केळी पाना यूज केल्यार पहिले केळी पानाचेर थोडेशे तेल लावून घेवका आणि अशीच हाताक थोडे उदक लावून भाकरी थापून घेवका आणि मागीर ते पान तव्याचेर उलटा घालका. बटर पेपर यूज केल्यार बी सेम मेथड फॉलो करका. भाकरीवर तेल नाजाल्यार लोणी लावून घेवका. गॅसा फ्लेम मीडियम दवरका आणि वयल्यान धापूनच 5 ते 6 मिनिट शिजच्या सोडका. पाच मिनिटानंतर ही भाकरी परतून घेऊया. वयल्यान लोणी नाजाल्यार तेल जास्त घाल तितले ह्या भाकरेक कलर जास्त येता.
दोन्ही वाटेन भाकरी बरीकन भाजून घेवका. गरम गरम थालीपीठ रेडी आसा. दुसरे पटी भाकरी घालतना परत तव्याचेर थोडेशे उदकान तव पुसून घेवका. गॅसा फ्लेम लोच दवरका आणि परत वयल्यान थोडीशी लोणी लावन आनीक भाकरी थापून घेवका. पयले दिवसाची खूप शीत उरल्यार त्याच शीत आम्ही दुसरे दिवस सकाळी थालीपीठात यूज करचे जाता. ह्या थालीपीठा बरोबर खंयची चटणी जाय म्हणना. वयल्यान थोडेशे तूप नाजाल्यार लोणी घाल्यारच बरो जाता. हे थालीपीठ आणि ताजे बरोबर गरम गरम चा. तुम्ही बी ट्राय करा आणि आवडली की ना म्हणून कमेंट करून कळया. व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि आमगे चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.